सोमार सावन गोंयांत हायस्कुलांनी 9वी ते 12वीच्यो फिजिकल क्लासी परत सुरू जाता. कोविडाची परिस्थिती निस्तरता तशी सुमार 18 म्हयन्यांनी सरकारान 9वी ते 12वीच्यो क्लासी परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतला. हेडगेवार शिक्षण प्रसारक मंडळान हायब्रीड मोडान क्लासी सुरू करपाचे नजरेन तयारी सुरू केल्या. कोविडाची खबरदारी घेवन क्लासी सुरू करतले. खूप मोठो सपोर्ट आसा. म्हणजे 100% एटेंडन्स येयली पळय तो पेरंटांचो सपोर्ट. कारण पेरंटांकूय दिसता की आपल्या भुरग्यांनी फुडें तरी फ्युचर म्हणजे हें कशें आसा, हें फक्त शॉर्ट टर्म गेन कशें आसा. बरेच वेळा लोकांक दिसता ऑनलायन म्हणटकीर भुरग्यांक बरें मार्क पडटले. तसो विचार न करता भुरग्यांच्या एकूण सगळ्याच हेचो म्हणजे फक्त रिजल्ट असो न्ही, भुरगे स्कुलान येयले नंतर खूब गजाली शिकता एकामेकाच्या सहकार्यान. त्या खातीर पेरंटांचो सहभाग जो आसा, सपोर्ट जो आसा तो खूब मोठो आसा. तेतून आमी अशें डिसिजन घेतला की 50% स्टुडंट्सांक आपोवपाचे. आमी एक दीस 11th स्टँडर्डाक आपयतले, दुसरे दिसा 12th स्टँडर्डाक आपयतले. आनी तेंची बसपाची अरेंजमेंट सुद्दां जी आसा ती जश्यो SOPs आसा त्यो सगळ्यो SOPs पाळून बसपाची अरेंजमेंट केल्ली आसा. आमचे कडेन 3 व्हडले हॉल आसा. त्या हॉलान वेवस्थीत डिस्टन्स दवरून आमी बेंचीस घातलेले आसा. तेंचे सॅनिटायजेशन किंवा टेम्परेचर तपासपाची जी यंत्रणा आसा ती गेटीरूच जातली सगळी. आमी अशेंय भुरग्यांक सांगलेलें आसा की समजा तांकां खोकलो आसा किंवा थंडी आसा अशें जर दिसता किंवा अनइजी दिसता जाल्यार तांणी येवचें न्हय. आनी तेंच्या खातीर ज्यो क्लासीस हांगा जातल्यो तेजे रेकॉर्डिंग्स किंवा तश्योच क्लासीस ऑनलायन त्या भुरग्यां खातीरूय जातल्यो जांकां हांगा येवपाक शक्य जायना ते. त्यामुळे हायब्रीड पद्दतीन ह्यो क्लासीस ज्यो आसा त्यो जातल्यो. 5वी सावन स्कुलां उक्ती करची म्हण पालक मागता म्हण ऑल गोवा स्कुल्स मॅनेजमेंट संघटनेचो अध्यक्ष सांगता. भुरग्यांक मोबायलाची संवय लागिल्ल्यान तांची वागणूक खंय बदलूंक लागल्या. तांकां फिजिकल मोडाचो कंठाळो येवंक लागला. म्हजें अशें म्हणणें आसा की हळू हळू सगळे स्कूल म्हणजे सगळे स्टँडर्ड सुरू जावचे म्हणून सगळें टोटल स्कूल सुरू जावचें. फक्त प्रायमरीचो आमी थोडोसो विचार करचो पडटलो. पण पयलीं आमी आतां 5वी 6वी 7वी 8वीक सुद्दां केन्ना दिवाळी जावन किंवा अशें कितें तरी आमी डिसिजन घेवचें पडटलें. कित्याक भुरगे मोबायलांत इतले इनवॉल्व जाल्या आनी भुरग्यांचेर एक मानसीक जो परिणाम जाला न्ही तो आमी भविश्यांत तो आमकां सारकें करपाक आनी त्या भुरग्यांक आमकां परत तांकां ह्या स्कुलान येवपाच्या मनस्थितीन हाडपाक आमकां खूब त्रास जातले. आनी म्हणून ऑलरेडी भुरग्यांचे आमी पयलीं म्हणटाले की तांणी मोबायल यूज करचो न्ही म्हणून. आज ते तांकां मोबायला शिवाय जायना. हेडमास्टर आसा, टिचर्स आसा, सगळे आसा, पेरंट्स आसा आनी मॅनेजमेंट अशें सगळ्यांनी मेळून स्कुलान भितर वेवस्थीत काळजी घेवन ह्या भुरग्यांक स्कूल स्टार्ट करपाक तांणी येवपाक सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिसता. आनी हें बेगिनात बेगीन जावचें. कित्याक आमी जितलो टायम वेस्ट करता तितले ह्या भुरग्यांचे आनी इनवॉल्वमेंट जातली आनी डिफिकल्ट जातलें. म्हाका आतां पेरंट्स मेळटा न्ही म्हाका सगळे सांगता की बेगीन सुरू करा म्हणून, आमची तयारी आसा म्हणून. बरोवन दिवपाक तयार आसा पेरंट्स. पण आमी थोडेशें कितें करता आमी आमच्या हाजेर आमी स्टार्ट करूंक शकना, डिसिजन घेवंक शकना. कित्याक आमकां गव्हर्मेंटाची इन्स्ट्रक्शनूय जाय. म्हणून ह्या बाबतींत गव्हर्मेंटान सुद्दां आतां जर फुडें दिवाळे नंतर जर स्कूल स्टार्ट करपाचें डिसिजन घेता न्ही ताका सुद्दां म्हजो मॅनेजमेंट एसोसिएशनाचो हांव चॅरमन आसा. त्या दृश्टीन गोंयचे जे ऑल स्कूल मॅनेजमेंट्स आसा तांचे तर्फे म्हाका अशें दिसता की आमी हळू हळू स्कूल स्टार्ट करची म्हणून. पालक दांडिया सारकेल्या उत्सवांनी भुरग्यांक धाडूं शकता जाल्यार स्कुलांनी क्लासींक वचपाक कसली हरकत काय म्हण पालक शिक्षक संघटनेचो प्रस्न. भुरगीं स्कूल सद्याक म्हणजे कितें विसरल्या, टिचर्स म्हणजे कितें विसरल्या. बेगींतल्या बेगीन सगळ्यांक चालू केल्लें स्कूल चालू केल्लें बरें आसा. फॉरगेट अबाउट वर्च्युअल क्लासीस, गोईंग टू स्कूल बाय मेंटेनिंग कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्कुलां चालू केल्ली बेगींतल्या बेगीन बरें आसा. आय वेलकम गव्हर्मेंट डिसिजन. मेजॉरिटी पेरंट्सांक स्कुलान आयिल्लीं जाय भुरगीं प्रोवायडेड कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करून. आमी भुरग्यांच्या हातान मोबायल दिनाशिल्ले. गेले 18 म्हयने मोबायल तांच्याच हातान आसा. तांच्या हेल्थारूय तांच्या आयसायटीरूय ताजे इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. एडिक्शनशें जाल्लें आसा तें आतां डी एडिक्ट करचें पडटलें भुरग्यां कडेन.
की आतां सगळे कडेन नरकासूर करतात, सगळे कडेन भुरगीं दिसतात मास्क घालून फिरिल्लीं खंयचीच भुरगीं नासतात. म्हजो स्वताचो गणपती विसर्जनाक हांव गेल्लें थंय बालवर्ग एकाची धरिल्ली सगळीं भुरगीं आशिल्लीं की कोणेच मास्क घालूंक नाशिल्लें आनी खंयच्याच पालकांनी बाबा कोविडा संदर्भान त्या भुरग्यांची कितें काळजी घेवया अशें खंयच दिसून येवंक ना. बाबा आज पर्यंत खंयचोच भुरगो घराच्या भायर पडूंकूच ना जाल्यार तरी विचार करूंक शकता की शाळा चालू जावच्यो न्ही. शाळा चालू जावप ना जाल्यार आज प्रत्येक म्हजी स्वताची भुरगीं म्हणटात की शाळा चालू जावं न्ही पण परीक्षा घरच्यान करया की तांकां दिसता की आमी सुसेगाद पळोवनूय बरोवपाक जाता आनी पास जातलीं. पण ताजो फुडें आमच्या भुरग्यांचेरूच कितलो वायट परिणाम जातलो हाजो विचार करूंक जाय. कित्याक पळोवन बरोवप तांकां कांय ताजो विचार नासता. आमी म्हाका इतले पर्सेंट पडले तुका इतले पर्सेंट पडले अशें न्ही. फुडार तांचो सगळो बरो जावंक जाय. आज सो म्हजें मत की सगळ्या पालकांनी अशेंच सहकार्य करचें सरकाराक आनी शाळेच्या शिक्षकांकय फाटबळ दिवचें की शाळा प्रायमरी साकून हायस्कूल पर्यंत बेगीनच्या बेगीन सुरू करच्यो. आनी कोविड तज्ञ समिती आणि कोविड टास्क फोर्साच्या शिफारशी प्रमाण कोविडाची सगळी खबरदारी घेवन स्कुलां सुरू करूं येता. 9वी ते 12वी फिजिकल मोडात वचपाक सरकाराची मान्यताय. आतां 18 म्हयने घरा मोबायल लॅपटॉपाचेर दीस काडपाची संवय जाल्ल्या भुरग्यांक परत स्कुलांनी धाडूंक पालकांचो परत श्रीगणेशा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.